Hello students, 2 marks question from the unit triangle. So it comes under the section B. So in triangle ABC, D parallel to BC, A dash D dash B and A dash E dash C. So given AD equal to 24 centimeter, AE equal to 32 centimeter, EC equal to 48 and find करून सांगला आमका AB. Okay. So हांगासर first rough diagram काढाच. सो ए बी आणि सी आता हांगासर सांगला तुमकां पळय इम्पॉर्टंट डी पॅरलल टू बी सी. सो बी सी एक लायन पॅरलल आसा डी पॅरलल टू बी सी. सो आता हे जे दिला पळय हे तुमकां कशें फॉर्मान दिला पळयाच ए डॅश डी डॅश बी. हेजो मिनींग कितें हे तिनूय जे आसा पॉइंट्स पळय ते लायनीन आसतले ए डी आणि बी. सेम वे हे पॉइंट्स ए ई सी हे सुद्धा पॉइंट्स इन अ लाइन आसतले. सो चेक करात जेन्ना तुम्ही मार्किंग करतले पळय तेन्ना हे इन अ लाइन आसा काय ना ते. मागीर एडी दिलो तुमकां 24 सेंटीमीटर, ए दिलो 32 सेंटीमीटर, इसी गिवन 48 सेंटीमीटर. सो फाइंड करूंक सांगला तुमकां ए बी. ओके. सो एक तुमकां खबर आहा एडी 24 तुमकां फाइंड करपाक जाय डीबी. सो दोनूय तुम्ही ऍड करून मागीर तुमकां ए बी मेळटलो. ओके. दोन मेथड्स आसा. सो आता फर्स्ट जी मेथड्स आसा ती पळयात. सो तुमकां आता हांगासर जेन्ना सो तुमकां पयलीं खबर आसपाक जाय अंडरस्टँड जावपाक जाय हो कसलो टायप ऑफ थियरम तो. ओके. सो दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम. सो बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम जेन्ना आसता बाय सो सोल्यूशन करतले बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम. सो इन शॉर्ट एका बीपीटी म्हणटात. सो आता आम्ही साइड्स घेतले पळयात कशे येतले एडी अपॉन डीबी. एडी अपॉन डीबी ह्यो साइड्स अश्योच घेवपाच्यो एडी अपॉन डीबी आनी हांगासर एई अपॉन इसी. सो अदर सायडीची. सो इक्वली कितें आसता ह्यो इक्वल आसता जे दोनूय साइड्स आसा पळय ते इक्वल. ओके. सो रेशियो जो आसतलो तो इक्वल तांकां डिवायड केल्लो आसतलो. सो एडी अपॉन डीबी एई अपॉन इसी. सो एडी तुमकां हांगासर दिला 24, डीबी कितलो दिला सो आमकां खबर ना. सो आमी इधर एक्स बरयतले ना जाल्यार डीबी एज इट इज दवराच. एई 32 आणि इसी 48. ओके. सो आता हांगासर तुम्ही कितें करतले जर कॅन्सल जाता अशें जाल्यार कॅन्सल कराच. सो 8च्या टेबलान हे कॅन्सल जाता. ओके. सो हांगासर 8 4 जा आणि 8 6 जा. अगेन डिवाइड जातलो 2च्या टेबलान 2 2 जा 2 3 जा. मागीर क्रॉस मल्टिप्लाय 24 into 3 आणि 2 into db. सो 24 into 3 आणि हो 2 जो आसा तो डिवाइड जातलो. सो हांगासर 2च्या टेबलान 24 येता 12 into 3 कितलो येयलो 36 सेंटीमीटर येयलो तुमची लेंथ ऑफ डीबी. आता तुमकां फाइंड करूंक सांगला लेंथ ऑफ एबी. सो लेंथ ऑफ एबी मेळटले जाल्यार एडी प्लस डीबी. सो एडी 24 सेंटीमीटर डीबी 36 सेंटीमीटर. ओके. सो हे दोनूय तुम्ही प्लस करतले 36 आणि 24 कितलो येयलो 60 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ AB is 60 centimeter. Okay, like this you are going to solve this problem. Thank you.